मिड डे मिलाची बिला फारीक करात मोडूंक पैसेच ना. 5 तालुक्यांचे ग्रुप पावले शिक्षण संचालकाकडेन. संचालक म्हणटा एग्रीमेंट साइन करात, बरोबर बिला दियात. सिझनाची पहिली चार्टर फ्लायट गोंयांत लँड. कझाकस्तानांतल्यान 180 टुरिस्टांक घेवन आयल्या फ्लायट. मंत्री माविन आनी पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिलो येवकार. खरगेन काँग्रेस अध्यक्षपदाचो घेतलो ताबो. भारत जोडो यात्रेंतल्यान 3 दिसांचो ब्रेक घेवन सोनिया प्रियांका बरोबर राहुल मुर्ताक हाजीर. CWCची पुनर्रचणूक, गोंयचो कोणूच ना. वजन माप खात्याचे टिमीचो वेर्ना सिलिंडर गाडयेचो पाठलाग. सिलिंडराची गाडी झाडांनी सोडून ड्रायव्हर फुज्यो. झाडांनी 100 मेकळे सिलिंडर. एके एजन्सीचो बोर्ड आनी बिला. गोंय पुलिसेच्या ताफ्यात VVIP सेक्युरिटीक 2 बुलेट रेजिस्टंट गाडयो. CSR एक्टिव्हिटी सकयल पुलीस स्टेशन वुमन हेल्प डेस्काक लॅपटॉप. ढवळे हायवेर मोटरसायकल स्कूटरीचो ॲक्सिडंट. GMS कॉलेजीचे स्टुडंट उजगांवचे 18 वर्सांचे श्रेया कोठारकर आगताक गेले. मोटरसायकल स्कूटरवाले जखमी. स्मार्ट सिटी प्रकल्पा सकयल रायबंदरा रस्ते रुंदीकरण. स्मार्ट ड्रेनेज व्ह्यू पॉइंट फेरी पॉइंटाचे नूतनीकरणाची कामां. स्मार्ट रायबंदर प्रकल्पाची बुन्याद. गोंयांत जाय तशें काजूचे उत्पन्न ना. लोक बागायती मेंटेन करिनात. काजू लागवडीक उर्बा दिवंक टुरिझम खात्याक बरोबर घेवन काजू फेस्टिवल. राणा महामंडळाचे अध्यक्षाचो प्लान. BCCIचो ऐतिहासिक निर्णय. बायलां आणि दादले क्रिकेटरांची फीस समान. टेस्ट मॅचीत 15 लाख रुपया, ODIक 6 लाख जाल्यार T20क 3 लाख रुपया पर मॅच. भारताची अर्थव्यवस्था परत जाग्यार हाडपा खातीर नोटींचेर लक्ष्मी आनी गणपतीचे चित्र आसचे. अरविंद केजरीवालाचो मोदी सरकाराक सल्लो. सोशल मिडियार केजरीवाल ट्रोल्ड. देशांत कोविडाच्यो नव्यो 1000 केशी. 21,000 वयर ॲक्टिव्ह केशी. गोंयांत 22 नवे दुयेंती. सक्रिय केशींचो आंकडो 81. T20 वर्ल्ड कपांत नेदरलँडाक 56 रनांनी हरोवन टीम इंडियाचे दुसरे जैत. विराट कोहलीचे 62, राजकुमार 51, रोहित 53. गोंयांत बेकायदेशीर रावपी नायजेरियन लागीं सगळ्या डिटेन्शन सेंटरा वरवीं डिपोर्ट. गोंयच्या कामाची गृह मंत्रालयान घेतली दखल. सगळ्या राज्यांनी अशेंच करचे म्हूण उलो, म्हणटा मुख्यमंत्री. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक खंय लुकसाणींतल्यान फायद्यांत. अंदू 6.95 कोटींचो निव्वळ प्रॉफिट. गिरायकांक आधुनीक सेवा दिवंक यत्न. संचालक मंडळान मांडले बॅलन्स शीट. FC गोवाची तिसरी अवे मॅच. FC हैदराबादा आड 29 ऑक्टोबराक हैदराबाद. FC गोवाचो हेड कोच म्हणटा सगळ्योच मॅची टफ मॅची समजून खेळटा. अर्थमंत्री KN बालगोपालाक सरकारांतल्यान काडून वडोवचो. केरळच्या राज्यपालाची मुख्यमंत्री पिनाराई विजयनाक चीट. अर्थमंत्र्यान युनिव्हर्सिटी कार्यावळीत केल्ले वक्तव्याचेर वाद. सनबर्नांत गोंयकार कलाकारांक खासा स्टेज. टुरिझमांत टुराची जंकेट नाका. पॅरीस लंडन रोड शोंत वचपाचें बंद. दोनापावला जेटी डिसेंबर म्हळ्यार लोकांक उक्ती. मंत्री उलयलो. DGCAन दिली मोपा एअरपोर्टाक एरोड्रोम लायसन्स. अरायवल आनी डिपार्चराक मान्यताय. RG मुखेल्याची मोहीम. राज्यांनी प्रादेशिक पक्षांच्या फुडाऱ्यांक मेळून स्किमी, कार्यपद्धत, संघटनेचो अभ्यास. महाराष्ट्रात शिवसेनेची मेडिकल सेल. मनसेच्या राज ठाकरेची भेट.
मार्केट पॉझिटिव्हार बंद. सेन्सेक्स तेकलो 59,000. निफ्टी पावलो 17,500 लागी.